नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीत तरेकवार शारी उद्देग, मुळावे सुविधा आनी हेर प्रकल्पांचे केले उक्तावण आनी बसयले बुनयादी फातर. शेतकारांच्या खात्यात पावयलो किसान सन्मान निधी. राष्ट्रपती भवनात जावपी तामिळनाडूचे विद्यार्थी अमितेश्वरी आणि पुण्याच्या शाहिस्ता शब्बीक खासा निमंत्रण. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येर जातली कार्यावळ. सुरक्षा दळाच्या जवानांक जम्मू काश्मीरच्या कुलगाम वाठारांतल्या अलग गावात आतंकवाद्याक सोंपोवपाक मेळ्ळें यश. काश्मीरात सुरू आसा आतंकवाद्या आड सोद अभियान. भूंय महसूल संहितेत जाल्ल्या दुरुस्तेक लागून गोंयकारांची घरां दुरुस्त करप आनी सांबाळप जातले सोपे. 1 लाख घरांक मेळटलो लाव. भाजपाचे म्हणयारे यतीश नायक हांचे वक्तव्य. आणि पणजेच्या महालक्ष्मी मंदिरात गोवा क्षत्रिय मराठा सुरू आसा श्रावणी भजनी सप्तक. सप्तका निमतान आयज जाली अखिल गोय भजनी सर्त. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीत मुळाव्यो सुविधा, शिक्षण, भलायकी सेवा, पर्यटन आनी शारी उदरगती कडेन संबंधित उदरगतीच्या येवजणेचो शुभारंभ केलो. ह्या येवजणेचेर लागीं 2200 कोटी रुपया खर्च जावपाचो अदमास आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीत जमनी पोंदच्या वीज वाहिनी घालपाच्या कामा सयत तरेकवार शारी उदरगत कामांचो बुनयादी फातर बसयलो. जातूंत वाराणसी शारांत आशिल्ल्या उदका स्त्रोत वाटावप आनी पर्यटनाच्या नजरेन ताची उदरगत करप हाचोय आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिव्यांगजनांक आनी वडील नागरिकांक 7400 परस चड उपकरणां वितरीत केली. वाराणसीत जावपी तरेकवार सर्तीं खातीर रजिस्ट्रेशन पोर्टल आनी QR कोडाचे अनावरण लेगीत प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी किसान सन्मान निधीचो 20वो वांटो शेतकारांच्या खात्यांत धाडलो, जाचे वरवीं 9.7 कोटी शेतकारांक हाचो लाव मेळटलो. लागीं 20,500 कोटी रुपया शेतकारांच्या खात्यांत प्रधानमंत्र्यांनी हस्तांतरीत केले. प्रधानमंत्र्यांनी किसान सन्मान निधीचेर विरोधकांनी पातळिल्ल्या फटीच्या खबरांचेर खर टिका केली. तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे. कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा ये सब बंद हो जाएगा. इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना वो भी वापस निकाल देगा. कैसा झूठ बोलते हैं. और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं. ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं. ऑपरेशन सिंदूराच्या वेळार पुराय संवसारान शिवशंकराचे रुद्ररूप भारताच्या हल्ल्या वेळार अणभवला. काँग्रेस आणि वांगडी पक्षांनी ऑपरेशन सिंदूराचेर घेतिल्ल्या भूमिकेचेर प्रधानमंत्र्यांनी खर टिका केली. तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुराय संवसारभरात पातळिल्ली अस्थिरता आनी बऱ्याच उप्राशिल्ल्या समस्यांक लागून भारतीय नागरिकांनी देशात तयार जाल्ल्या उत्पादनांचो चडांत चड वापर करचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीच्या सभेत केलें. संवसारांतले सगळे देश स्वताच्या हिताचेर चड लक्ष दिवपाक लागल्यात. भारताक लेगीत स्वताचो अर्थीक फायदो कसो जातलो हे खातीर जागृत रावचें पडटलें अशेंय तांणी म्हळें. अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं. भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर
सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार ऑपरेशन सिंधूरच्या माध्यमांतल्यान संवसाराक भारताची ताक आणि बळाचो अणभव आयलो अशें उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी म्हळां। दुस्मानाच्या घरात घुसून ताका सोंपोवपाचें धाडस नव्या भारतात आसा अशेंय तांणी म्हळें। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का वादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। रवींद्र भवन साखळी हांगा प्रधानमंत्र्यांच्या किसान सन्मान निधी कार्यावळीचो अणभव शेतकारांनी घेतलो। हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि व्हडा संख्येन शेतकार हाजीर आशिल्ले। आमचे सरकार सदांच शेतकारांक मजत करपा खातीर वावरता, जाच्या माध्यमांतल्यान शेतकाराच्या जिणेचो दर्जो उंचावपाक मजत जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्यावळीत उलयतना सांगलें। ते प्रधानमंत्री जाल्या तेन्नाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रती प्रेम तो दिसून येता। पयले फावटी आमचो शेतकार नुस्तेकार ह्या सगळ्या जाणांक क्रेडिट कार्ड दिवपाचें काम हे माननीय प्रधानमंत्र्यान केलां। आज तुमचें जे शेत आसा ताजेर जर तुमी वयशात जाल्यार तुमकां डायरेक्टली किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा। त्या किसान क्रेडिट कार्डाचेर तुमकां खंयसरूच आपलें शेत घाण दवरपाची गरज ना। त्या क्रेडिट कार्डाचेर मिनिमम 1 लाख रुपया मिनिमम विथ 4% गॅरंटी हे लोन हे नॅशनलायज बँको दिता। जे माननीय प्रधानमंत्र्यान 20 इन्स्टॉलमेंट 24 कोटी रुपया गोंयांतल्या शेतकऱ्यांक दिले। ही गजाल जी आसा ही खूब व्हड गजाल आसा। 12 म्हणजे जवळपास 20,000 रुपया एप्रॉक्सिमेटली हे प्रत्येकाच्या अकाउंटाचेर फाटल्या 20 इन्स्टॉलमेंटाचे पयशे मेळोन त्यांच्या अकाउंटाचेर पावले। ही अमाउंट जी आसा पयली ही खूब व्हड अमाउंट आसा। जमिल्ल्या शेतकारांनी किसान सन्मान निधी कार्यावळी विशीं आपली मतां उक्तायली। किसान सन्मान थ्रू जे पैसे दिता न्ही ते खूब हेल्प करता, गरीब फार्मरांक खूब हेल्प करता आणि ते यूज इट फॉर ब्रिंगींग कंपोस्ट, मॅन्युअर, स्मॉल टूल्स हे करता। आणि एक म्हणजे हाजे कितें आहा रिलायबल हें आहा। 6,000 म्हणजे 6,000 मेळटलेच वता, जरी मातशें कमीशे दिसता लोकांक थोड्या, पूण ते मेळटा ते डायरेक्ट अकाउंटान वता पयशे, मदीं कांय ना, कोणा कडेन वचपाची गरज ना। हें बरें केलां। मागीर ताजें इम्प्रूवमेंट करूं शकता। एक मायज थोडे 3,000 3,500 ते दिले आनीक हेल्प जातलो फार्मरांक। आयज नरेंद्र मोदीन PM सन्मान निधी बद्दल आणि शेतकऱ्याबद्दल बरीचशी माहिती दिली, त्याबद्दल हांव तेजे पयल्यान अभिनंदन करता। आणि तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करता, कित्याक तर डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हेणी एक ध्यास घेतला की आत्मनिर्भर गोवा जावचो म्हणून। आणि तसोच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेणी बी एक ध्यास घेतला की विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी मतांच्या चोरयेचेर केल्ले वक्तव्य वेंचणूक आयोगान भायर मारलां। राहुल गांधी हांणी केल्ले आरोप तथ्यहीन आणि बेजबाबदारपणाचे आसात आणि राजकारणाक प्रेरीत आसात अशें वेंचणूक आयोगान म्हळां। वेंचणूक आयोग पावपा खातीर बांदील आसा आणि तथ्य नाशिल्ल्या दाव्यांचेर आयोग चड लक्ष दिना अशेंय आयोगान म्हळां। आपल्या कडेन मतांच्या चोरयेचो पक्को पुरावो आसा असो दावो राहुल गांधी हांणी केल्लो। ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी प्रतिक्रिया उक्तायल्या। देखो, राहुल गांधी ने
बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारा सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के ढोल बजा पाया, दिन तक तक मन के मोर नचा पाया, मिट्टी में जान जगाता आया। किली किली बेंगन पर मोदी गुड करते हैं ना बॉर्डर और किली किली बेंगन पर वेव समिट 2000 कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। सरकारी जमनीचेर बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाच्या भूंय महसूल संहितेत केल्ल्या दुरुस्तीक गोंय भाजपा येवकार दिता। ह्या दुरुस्तीक लागून बऱ्याच गोंयकारांच्या खूब काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रस्नांचेर समाधान मेळटलें आनी हजारांनी घर मालकांक सुरक्षीतताय मेळटली। गोंय सरकारान लोककल्याणा खातीर आनी लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा, अशें भाजपाचे म्हणयारे यतीश नायक हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ग्रीन हाउसाचे केला 28 फेब्रुवारी 2014 वर्सा गव्हर्नमेंट लँडाचेर ना जाल्यार लँड जे गव्हर्नमेंटान ग्रांट केला ताचेर ते लँड रेग्युलराइज करपाची जी पावर आसा कलेक्टराक दिल्ली आसा आणि डेप्युटी कलेक्टर ज्या माध्यमांतल्यान जो प्रोसेस घाल्लो आसा त्या प्रोसेसाच्या अंतर्गत ऑर्डर इश्यू करून क्लास 1 ऑक्युपन्सी त्या एप्लिकंटाक दिवपाक ताका डेप्युटी कलेक्टराक अधिकार आसा। भूंय महसूल संहितेत केल्ल्या दुरुस्तीक लागून लागीं लाव मेळटलो अशी माहिती गोंय भाजपाचे फुडारी तशेंच जिल्लो पंचायत सदस्य सिद्धेश नायक हांणी सांगले। 1 लाख घरां हाचो फायदो तातूंत 70 सामे
पर्ये अशा अनेकशा आमच्या गोंयच्या वाठारांत रावपी लोक हाचो फायदो जावपाची अपेक्षा आसा आणि नक्कीच आम्ही जेन्ना म्हणटात की भारतीय जनता सरकार हे सबका साथ सबका विकास आणि सबका विकास सबका विश्वास हे घेऊन पुढे चलता तेन्ना अंत्योदयाच्या माध्यमांतल्यान मनशापर्यंत जे सरकार निर्णय घेता ते शेवटच्या मनशापर्यंत तांकां बेनिफीट जावपाक जाय आणि तेच हे सरकार करीत आयिल्लें आसा। हरमल पंचायतीच्या वॉर्ड क्रमांक 4 फेब्रुवारी महिन्यात सरपंच बेर्नार्ड फर्नांडीस हाका ह्या वॉर्डात पोटवेंचणूक जाता। ताचे खातीर 2 उमेदवार ह्या पोटवेंचणुकेत उबे आसात। आयज सकाळसान मतदारांनी मतदाना खातीर मतदान केंद्राचेर गर्दी केल्ली दिश्टी पडटाली। ह्या पोटवेंचणुकेत हरमलच्या 4थ्या वॉर्डान 93.61% मतदान जाले। इतले मजगती दुर्भाटच्या वॉर्ड नंबर 2 लेगीत पोटवेंचणूक जाली, जातूंत 84.68% मतदान जाले। गोंयांत मायनिंग लिजांची पावणी करतना थळाव्यांक आनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या घटकांक रोजगाराक प्राधान्य दिवचे अशें सरकारान थारायला, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत सांगले। ते ह्या विशयाचेर सभाघरात दाखल जाल्ल्या खाजगी थारावाचेर उलयताले। सर आमी लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो ताका कंपल्सरी करपाक लायल्या। फाटली जी 12 लिजीस आमची जी एक्टिवेट जाली, भितरली जी 3 लिजीस चालू जाल्या, तितून सगळे पयली जे लोक आशिल्ले ते फर्स्ट प्रिफरन्स इज गिवन फॉर देम ओनली। आता फक्त हितून उरलो रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो विषय। रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर अकॉर्डिंग टू द MMDR Act of MMDR Act 2015 यानुसार जे रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो फक्त विषय उरता, त्या खातीर मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक्स हेजे आता फक्त थोडोसो मशिनरीचो विषय। म्हाका एसोसिएशन एक 2 दीस पयलीं मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी ते एसोसिएशन म्हाका येवन मेळ्ळें। सो वी आर वर्किंग ऑन जीत मशिनरी कशी घेवपाक जाता हाजेर आमी सुरू आसा, सो दॅट वी आर फायंडींग द सोल्युशन। शालेय पावण्यार इयत्ता 8वी, 9वी आणि 10वीच्या अभ्यासक्रमात शेती विशयाचो आस्पाव मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत शेती महाविद्यालय करून गोंयच्या भुरग्यांक शेती शिक्षण घेवपाची संद उपलब्ध करून दिल्या अशें तांणी सांगले। सेकंडरी एड्युकेशन लेवलाचेर 8वी, 9वी, 10वी हांगासरूय बी तांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आणि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चराची ही दिता। आता तर आमी सुरवात केला की तांकां एक्चुअली शेतान व्हरून तांकां प्रॅक्टिकली ते दाखोवप। दॅट इज 1। 11वी 12वी ह्या हेजेर एग्रीकल्चर हो वोकेशनल सब्जेक्ट आसा, तांकां 11वी 12वी एग्रीकल्चर तांकां इंट्रस्ट आसा तांकां शिकपाकूय मेळटा। तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सरकाराची सुरवात केली, जेणे करून ओल्ड गोवा हांगासर आमी नवीन कॉलेज बिल्डिंग बांदपाकूय घेतल्या। आता जवळपास आमचे भुरगे 43rd इयरान पावल्या। जे एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर दर वर्सा भुरगे भायर वयताले, जवळपास 10 ते 12 भुरगे तरी दर वर्सा एग्रीकल्चर कॉलेजीन एडमिशन घेताले। आणि म्हाका दिसता विजय एका सारखी खबर आसतली, ही इज अ BSc इन एग्रीकल्चरिस्ट। त्या खातीर एग्रीकल्चर घेतल्या उपरांत इन ग्रॅज्युएशन इन एग्रीकल्चराक कितलो व्हडलो स्कोप आहा तेच लक्षात घेवन आमी स्वताची आमची कॉलेज सुरवात केली, जेणे करून दर वर्सा 60 भुरगे ताका एडमिशन घेता। इन फ्युचर हे भुरगे हे वेगवेगळ्या सेक्टरात काम करपाक शकतले, नॉट ओन्ली एज अ म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अशें म्हणूनच न्ही, तर हे भुरगे आपले स्वता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक शकता। इतको व्हडलो स्कोप हो एग्रीकल्चरान आसा। पणजेच्या महालक्ष्मी देवळाचो श्रावणी भजनी सप्ताह सुरू आसा आणि ह्या सप्तकाक 126 वर्सां पुराय जातात। आयज ह्या निमतान 29व्या अखिल गोंय भजन सर्तीचें आयोजन जालें। हाचे पयलीं वारकरी दिंडी लेगीत आयोजीत केल्ली। भजनाच्या सर्तीत पयले येवपी पथकाक चांदीचो घोळटो करंड दवरला। पळोवया ह्या सप्तकांतल्या कांय कार्यावळींची खिणचित्र। ही जी भजन स्पर्धा आजची ही श्रावणी सप्ताह तालुका समाजाचा असतो, या निमित्तानं आम्ही भजन स्पर्धा इथं आयोजन करते। गेली 34 वर्षे 1992 पर्यंत ही आमची भजन स्पर्धा इथं चालू आहे आणि आम्ही ह्या भजन स्पर्धेत जे कलाकार जे निवडतात, भजन स्पर्धेत जे कलाकार निवडतात ते आम्ही इथं लॉटरीच्या पद्धतीनं इथं पथकं इथं निवडली जातात। जे देवी जी कौल देते ते इथं भजन त्यांना सादर करायला इथं त्यांना मिळतात। आजची ही आमची 29वी भजनी स्पर्धा इथं आज संपन्न होत आहे आणि ह्या स्पर्धेत एकूण
पदकांचा समावेश आहे आणि 11 पुरुष पदकांचा इथं समावेश केलेला आहे. सोसायटी फॉर यूथ एम्पावरमेंट आणि बांदोडा बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी शालेय विद्यार्थ्यांखातीर उदका संवर्धन आमची भूमिका या विशयाचेर एका दिसाच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले. या पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. बांदोडा बायोडायव्हर्सिटी विभागाचे अध्यक्ष सुरेल तिळवे आणि हेर मनीस ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. विद्यार्थ्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये उदका संवर्धनाविषयी आणि उदकाच्या स्रोताविषयी जागृताय जावप गरजेचे आसा अशें ह्या वेळार दूरदर्शनाकडे उलयतना पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांणी सांगले. तो आयच्या ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी जी ल्हान भुरगीं आसा जे तरणाटे आसा आनी वेगवेगळ्या विद्यालयांतल्यान जे शिक्षक येयला तेंच्या समोर मांडपाचें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ही सगळी जी विद्यार्थी आसा शिक्षक आसा आनी अन्य कार्यकर्ते आसा तो हो आराखडो घेवन परते वयताले आनी निश्चितपणान आपल्या वाठारांत ज्यो बांयो आसा जे झरे आसा जी तळी आसा त्यांच्या रक्षणाची चळवळ जी आसा ही नेटान सुरू करताले. व्हीएम साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन मनोहर राय हांचे वतीन गोंयचे खाद्यपदार्थ तयार करपी विद्यार्थ्यां खातीर शेफ मिगेल अर्कांजो विद्यार्थी भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो. शेफ मिगेल अर्कांजो हे 1938 वर्सा मुंबयच्या ताज हॉटेलांतले पयले भारतीय आणि गोंयकार कार्यकारी शेफ आशिल्ले. तांच्या यादीक हो भोवमान भेटयतात. ह्या सर्तीत विद्यार्थी शेफांनी क्रिस्तांव आणि हिंदू सारस्वत पाककृतीचे सादरीकरण केले. ह्या सर्तीत आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड क्राफ्टच्या वीणा कोठावले हिका पहिले, व्हीएम साळगांवकर इन्स्टिट्यूटच्या सिया भोसलेक दुसरे जाल्यार गॅस्ट्रो कल्नरी नायक हिका तिसरे इनाम फावो जाले. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत दूरदर्शनाकडे उक्तायले. For the students to know about our culture, our cuisine. It shouldn't vanish. We, Goa, the smallest state of India, should not be vanishing. It shouldn't be known only for the tourist destination. It should be known for our food. It should be enriched with our food culture, and that's how this competition been arranged. घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें. या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज.
हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी आयज नागपुरांतल्या दिक्षाभूमी वाठारांत आशिल्ल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाच्या हिरक महोत्सव कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीक सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। बाबासाहेबांच्या विचारांनी सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचो संदेश आसा तो आपणावपाक जाय अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई हांणी सांगले। आज एक मोठी इन्स्टिट्यूट निर्माण झालेली आहे। मगाशी आदरणीय देवेंद्रजींनी सांगितलं। स्वतंत्रता दीस सुवाळ्याच्या पूर्वसंध्येर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तामिळनाडूच्या महर्षी विद्या मंदिर तिरुवन्नामलाईची विद्यार्थिनी अमितेश्वरीक एट द होम कार्यावळीत वांटेकार जावपाचें निमंत्रण दिलां। राष्ट्रपती भवनात जावपी ह्या कार्यावळीचें निमंत्रण भारतीय टपाल खात्यान अमितेश्वरी मेरेन पावयले जे तिणें स्वीकारला। I'm so happy and proud for the invitation I gained from the President of India to participate in the August 15 Independence Day celebration at New Delhi. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्वतंत्रता दिसाच्या पूर्वसंध्येर समाजात मोलादीक योगदान दिवप्यांक एट होम कार्यावळीत निमंत्रित केला। ह्या फाटभुंयेर पुणेची शाइस्ता शब्बी हिकाय टपाल खात्याच्या माध्यमांतल्यान निमंत्रण प्राप्त जाला। शाइस्ता शब्बी ह्यो संरक्षण विभागांतल्या DIT विभागात कार्यरत आसात। त्यो सध्या संरक्षण विभागाच्या ऊर्जा विभागात PhD करतात। 2024 वर्सा हरियाणाच्या पानिपतात केंद्र सरकारान हॅकेथॉनाचें आयोजन केल्लें, जातूंत जलशक्ती विभागाच्या वतीन मेळ्या उदकाचेर प्रक्रिया आणि त्याचो पुनर्वापर या विशयाचेर केल्ल्या प्रकल्पाक पहिले इनाम फावो जाल्ले। जम्मू काश्मीराच्या कुलगाम भागात आयज सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 2 आतंकवाद्यांक फारपेटात सोंपयले। काल सांजे देवरच्या अखल वाठारात आतंकवादी आशिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत जम्मू काश्मीर पुलीस, SOG, सैन्य दळ आणि CRPFच्या जवानांनी सोद अभियान सुरू केले। रातच्या वेळार सोद अभियान काळखाक लागून थांबयले। आयज सकाळी परतून हे अभियान सुरू करून सुरक्षा दळाच्या जवानांक 2 आतंकवाद्यांक मारून उडोवपाक यश मेळ्ळें। सुरक्षा दळाचें अभियान अजूनय सुरू आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.1 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीत तरेकवार शारी उद्देग, मुळावी सुविधा आनी हेर प्रकल्पांचे केले उक्तावण फातर। शेतकारांच्या खात्यात पावयलो किसान सन्मान निधी। राष्ट्रपती भवनात जावपी एट होम कार्यावळीत तामिळनाडूची विद्यार्थी अमितेश्वरी आणि पुण्याच्या शाइस्ता शब्बीक खासा निमंत्रण। स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येर जातली कार्यावळ। सुरक्षा दळाच्या जवानांक जम्मू काश्मीरच्या कुलगाम वाठारांतल्या अलग गावात आतंकवाद्यांक सोंपोवपाक मेळ्ळें यश। काश्मीरात सुरू आसा आतंकवाद्या आड सोद अभियान। भूंय महसूल संहितेत जाल्ल्या दुरुस्तेक लागून गोंयकारांची घर सांबाळप जातले सोंपे। 1 लाख घरांक मेळटलो लाव। भाजपाचे म्हणयारे यतीश नायक हांचें वक्तव्य। आणि पणजेच्या महालक्ष्मी मंदिरात गोवा क्षत्रिय मराठा तारुकर समाजाचो सुरू आसा श्रावणी भजनी सप्तक। अखिल गोय भजनी सर्त। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी वेव्ज ॲप डावनलोड करचो आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।